या वर्षाची वेंचणूक खुबशे उमेदवारांक प्रेस्टीज इश्यू जावन रावला। वेगवेगळ्या पंचायती कडल्यान तेको घेवन उमेदवार आपली वडविकाय दाखोवपाक लागल्यात। आयज पर्वरे मतदारसंघातल्या पंचायतींनी पर्वरेचो भाजपाचो उमेदवार रोहन खंवटे हाका तेको दिवपाची घोशणा केली। पर्वरे मतदारसंघातल्या 3 पंचायतींतल्या पंच वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन रोहनाक तेको दिवपाची घोशणा केल्ली। कांय दिसा आदीं कांय पंचायतींतल्या पंच वांगड्यांनी काँग्रेसींत प्रवेश केल्लो, पूण रोहन खंवटे भाजपात प्रवेश करच्या कांय दिसा आदीं सगळ्यांनी काँग्रेसींतल्यान राजिनामो दिला। रोहन खंवटेन उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत पर्वरेंतल्या पंच वांगड्यांनी आयज भाजपात प्रवेश केला। गेली कितलींशींच वर्सां आमी रोहना बरोबर आसा, फकत भाजपाक आमी तेको दिवंक ना। रोहना बरोबर आमी आसात आनी ह्यान फुडें आसतले, अशें पंच वांगडी संदीप साळगांवकारान सांगले। ह्या व्यासपीठाचेर प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित जे आसा ह्या सगळ्यां कडेनूय ते जे पार्टे नवे येयल्या तेंचे लिडर्स खुबशे पावल्ले आसा, खुबशे आमिशाय दिल्ली आसा, पण जे व्यासपीठार आसा सरपंच आसा, बाकीचे पंच मेंबर आहा ते खंयच्याच आमिशाक म्हणटा ते बळी पडोना। आनी एकूच विचार जो रोहन खंवटेक निवडून हाडपाचो विचार जो पयलींच्यान तेंच्या तकलेन आसा आनी तोच विचार घेवन आयज ते फुडें सरलेले आसा। आनी सांगपाक इतलें सांगपाक सोदता की जे आयज इलेक्शन आसा, रोहन खंवटे आमचो जो लिडर आसा पर्वरचो, 2 टर्म आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री तो जालो। आयज डिसिजन आमी सगळ्या पर्वरच्या जे लिडर आसा, जे तेजे सपोर्टर आसा, तेंच्यांनी एक डिसिजन घेवन आमी भाजपान प्रवेश केल्लो आसा आनी जे डिसिजन घेतला ते सगळे आमी मेळोन घेतलेले आसा। आमचे रोहन खंवटेचे जे बरे मागते आसा, सोशल वर्कर आसा, तेंच्यांनी हे डिसिजन घेतलेले आसा। रोहन खंवटेचे जे डिसिजन आसा ते आमी ताका डिसिजन घेवपाक लायिल्ले आसा सगळ्यांनी मेळोन। त्या डिसिजना फाटल्यान आमी ठाम आसा आनी जे येणारे इलेक्शन आसा जे 14 फेब्रुवारीक त्या इलेक्शनाक सगळे आमी ताका जे पयली 2 टर्मांक जो सपोर्ट दिल्लो आसा, रात दीस ताका काम करून त्याच जोमान आमी सगळे जाण भायर सरून ताका काम करतले आनी येणारे जे इलेक्शन आसा 14 तारीख ताका आमी ह्या भरघोस मतान इलेक्शनाक निवडून हाडून परत आमच्या पर्वरी मतदारसंघांतसून ताका निवडून हाडून आमकां असेंब्लीन ताका आमी धाडटले। विरोधकांचेर उलयतना साळगांवकारान सांगले की टीएमसी आनी आम आदमी पक्षाचे पर्वरे कांय मुळावे कार्य ना। आदलो मंत्री दयानंद नार्वेकार पर्वरेकारांक लोकसभा वेंचणुकेक ताजें स्थान दाखोवन दिला। मायकलान सुद्दां ताजें काम पर्वरे मतदारसंघांत दाखोवन दिवचें। बंगालची पार्टी टीएमसी म्हणून येयल्ली आसा, ते ह्या 2 म्हयन्यांक प्रगट जाल्या इलेक्शनाच्या टायमार। तेंच्या कडेन आनी मुद्दो कांय ना, ते कसलो मुद्दो घेवन वयतले ते आमकांय कळना। तेंच्या कडेन मुद्दोच ना न्ही। ह्या 2 म्हयन्यांक घेवन कितें जादू करपाचें आहा ते येयल्ले आसा, परत आप आसा, आनी कोण पार्टी आतां कोण येता, तेंच्या कडेन आनी कांयच मुद्देच ना, कारण हेंच्यांनी काम म्हणटा ते ग्रावंड लेवलाचेर कांय केल्लें ना न्ही। फाटल्या लोकसभा इलेक्शन जाल्ले आनी तेणेंय कॉन्टेस्ट केल्ले, पर्वरी मतदारसंघान 450 वोट पडली। तेणेन कॉन्टेस्ट केले ना केले आमकां कांय म्हाका दिसता पर्वरीकारांक आनी पर्वरच्या लोकांक तेचो कांय फरक पडचो ना, कारण ताका लोकसभा इलेक्शनाकूच तेची जी जागा आसा ती लोकांनी ताका दाखयल्ली आसा न्ही। मायकलाचो कितें इफेक्ट जातलो, मायकलाचे पर्वरीन कितें कार्य आसा मायकलाचो इफेक्ट जावपा सारकें। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।